गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. अडफळे बर्च बाय रोमियो क्लबाचे फटींगपणान घेतिल्ले परवाने लुत्रा भावांक गोंयांत हाडपाची प्रक्रिया आसा सुरू. गोंय पुलिशेन दिली माहिती. अडफळे 25 जाणांक मरण आयले उपरांत गोंयच्या भाजपाच्याच फुडाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराचो घोळ हाडलो उक्ताडार. बर्च उजो लागपाच्या आरोपा विशीं पक्ष लोबो आनी परुळेकारा कडेन मागतले स्पश्टीकरण, सांगता प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. फ्रेंडली फायट अलायन्सा वेल्यान आपाचे गोंय प्रभारीन केली काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाचेर खर टिका. फक्त आपूच भाजपाक हारोवपाक शकता तिशी मारलेनाचो दावो. केतन भाटीकारान वैयक्तीक कारणाक लागून दिला राजीनामो. फोंडे जिल्लो वेंचणुकेचे उमेदवार जाहीर करच्या पयलींच भाटीकाराक दिल्लें स्पश्टीकरण, सांगता मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतले बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याक उजाचे कारण अस्पश्ट. वाठारांतले बेकायदेशीर भंगार अड्डे करतलो बंद, आमदार आतोन वाजाचो इशारो. आणि जिल्हा पंचायत वेंचणुकेक भाजपा 40 मोगो 3 जाल्यार अपक्ष 7 सुवातींचेर लढयतले वेंचणूक. 80% नवे उमेदवार देंवयल्यात रिंगणात, प्रदेशाध्यक्षाची माहिती. आता खबरो विस्तारान. हडफळे बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. हे घडणुकेची अजून मेरेन चवकशी सुरू आसा. लुत्रा भावांक थायलंडाक अटक केल्या, तशेंच तांकां गोंयांत हाडपाची प्रक्रिया चालू आसा. तशेंच हो क्लब घालपाक तांणी फटींगपणान परवाने घेतिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. देखून तांकां परवाने दिल्ले अधिकारी सध्या त्रासात पडल्यात. हडफळे नायट क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. हे घडणुके उपरांत बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाचे धनी सौरभ आणि गौरव लुत्रा थायलंडाक पळून गेल्ले. उपरांत तांच्यांनी दिल्लीच्या रोहिणी न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. मात दिल्ली न्यायालयान तांचो ट्रान्झीट अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज भायर मारिल्ल्यान थंय त्या दोगांकूय अटक जाली. सध्या त्या दोगांकूय गोंयांत हाडपाची प्रक्रिया सुरू आसा. तशेंच हो क्लब घालपाक तांणी फटींगपणान परवाने घेतिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. देखून आतां परवाने दिल्ले अधिकारी सामकेच त्रासान पडल्यात. तशेंच हडफळेचे सरपंच रोशन रेडकर आणि पंचायतीचे सचिव रघुवीर बागकार हांणी दाखल केल्ल्या अटकपूर्व जामिनाचेर म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान नोटीस जारी केल्या. ह्या अर्जाचेर जाप दिवपा खातीर पुलिशेन वेळ मागला. तशेंच ह्या जामीन अर्जाचेर 16 डिसेंबराक सुनावणी जातली. ह्या प्रकरणात अटक केल्लो दुबावीत भरत कोहलीची पुलीस कस्टडी आनीक 6 दिसांनी वाडयल्या. ह्या घडणुके संबंदीत आशिल्ल्या 50 परस चड व्यक्तींचो जबाब नोंद केला, अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हडफळ्यांत बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्यांत 25 जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या घडणुके उपरांत भाजपाच्याच फुडाऱ्यांनी हे सगळे भ्रष्टाचाराक लागून घडला असो आरोप केल्ल्यान पक्षान ह्या संदर्भात आमदार मायकल लोबो आणि भाजपाच्या ज्येष्ठ फुडारी दिलीप परुळेकारा कडेन स्पश्टीकरण मागला. हाचेर पार्टी योग्य तो निर्णय घेतली. पार्टी कोणेच गृहीत धरचे ना अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. हडफळे बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्यांत 25 जाणांक मरण आयिल्ले. ह्या घडणुके उपरांत भाजपाच्याच फुडाऱ्यांनी हे सगळे भ्रष्टाचाराक लागून घडला असो आरोप केल्लो. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक भ्रष्टाचारा शिवाय परवाने मेळ्ळ्यात हाचेर कोण विस्वास दवरचो ना. जबाबदार कोण हे मुखार येवपाकूच जाय, ना जाल्यार आपूण उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक कार्यालया भायर आंदोलन करतलो, अशी शिटकावणी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिल्ली. त्या उपरांत एका नॅशनल टीव्ही चॅनलांतल्या मुलाखतीत भाजपाचो ज्येष्ठ फुडारी दिलीप परुळेकारान हे सगळे भ्रष्टाचार आसा आणि फकत हफ्ते आनी नाटकां चलिल्ल्याचोय आरोप केल्लो. त्या उपरांत राज्यांत बऱ्योच आरत्यो परत्यो प्रतिक्रियाय मुखार आयल्यो. हाचेर आतां भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष एक्शन मोडान येयला. पक्षान बर्च उजो लागपाच्या आरोपा विशीं आमदार लोबो आनी परुळेकार हांचे कडेन स्पश्टीकरण मागला. तशेंच पार्टीक कोणे गृहीत धरचे न्हू, आमी संघटना चलयतात संस्थांनी अशी जाप दिल्या. गोविंद गावडेच्या आरोपा वयल्यान भाजपान ताची सत्ता काडून घेतिल्ली. आता दिलीप आणि लोबोय ह्याच वाटेर आसा वय. ह्या आरोपाचेर लोबोक आणि दिलीपाक आता पार्टींतल्यान हात धुवन बसचे पडटले. ह्या उपरांत आता कोण कितलो उदकांत सुको आणि कोणाची कितली काश्टी भिजल्या हे पळय सारखे आसा. स्पष्टीकरण मागलं म्हणून
जेन्ना एक्शन जातलें जेन्ना स्पश्टीकरण मेळटलें आनी ताजेर मागीर पार्टी योग्य तो निर्णय घेतली. बाबू चांगलें स्पश्टीकरण मागलां, योग्य तो निर्णय. बाबू आजगांवकर नांवां घेत राव तूं. बाबू आजगांवकर पक्षांक आसा तुमच्या? तुका सांगलें न्ही, योग्य ते पार्टी कितें ग्रांटेड कोणें धरपाची ना. पार्टीचे काही वरिष्ठ कोण जर बसल्यात तेही असतले की आम्ही असतले, आम्ही संघटन चलयता, हय आम्ही संस्थाना चलयना. हय म्हणून जेन्ना पार्टीचो एक निर्णय जालो तो निर्णय जालो. तशें म्हणना तोरसे हांगा बाबू आजगांवकर इंडिपेंडंट परत कॅन्डिडेट एकदां सांगलें हांवें, सगळ्यो गजाली हांव हांगा तुमचे कडेन उलोवंक शकत ना. म्हाका मर्यादेच्या हातून भितर रावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डच्या फ्रेंडली फायट अलायन्साचेर आपाची गोंय प्रभारी आतिशी मार्लेनान खर टिका केली. ही फ्रेंडली फायट तांच्यांनी गांभीर्यान घेवंक ना. एकठांय बसून आपली सिटां थारोवपाक शकना जाल्यार ती भाजपाक कशी हारोवंक शकता असो प्रश्न आतिशीन केला. तशेंच फक्त आप पक्षच भाजपाक हारोवंक शकता असो दावो आतिशी मार्लेनान केला. In the last 10 days or 15 days, the people of Goa have seen that all those who kept talking about alliance, if they can't even sit on one table, decide how many seats they are going to contest, till the last day they are just making statements. They are having friendly fights. If people can't even sit together and decide how they are going to contest elections, are they going to be a credible alternative? Are they going to be able to run a government in the interests of the people? They are fighting so much now. I mean, they are fighting so much every day. I mean, I've been following the news every day. Today we will decide. Today evening we will decide. Tomorrow morning. Every day the people of Goa would open the newspaper and think, yeah, aaj something will happen. But nothing did. If these parties were interested in the issues of the people of Goa, if they were interested in providing credible governance, then they would have done it. But they were just fighting about seats. Is that what we want? What we want is to defeat BJP. What we want to defeat this corruption, defeat this Gunda Raj. And I don't think that this so-called friendly fight alliance really has the ability to do it. I think the people of Goa have to come together. And if the people of Goa come together, then we can definitely throw the BJP out. सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांच्या मरणा उपरांत फोंड्या म्हालात जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवपाची इच्छा केतन भाटीकारान उक्तायली. तेच वेळार ताका स्पश्ट सांगिल्लें की भाजपा वांगडा आमची युती सुरू आसा, देखून युतीन घेतिल्ल्या निर्णयाक आमी तेंको दिवंक जाय. तशेंच सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचो पूत उमेदवारी खातीर पात्र आशिल्लो, पूण भाटीकाराचे वैयक्तीक निर्णय वेगळे आशिल्ले, ताका लागून ताणें राजिनामा दिला आसुंये. मात भाटीकाराचो राजिनामा अजून पक्षान स्वीकार करूंक ना अशें मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान सांगलें. तुमकां जी युतीच्या हातून सीट मेळ्ळ्या ते फक्त 3 आसा, म्हणजे टोटल पर्सेंटेज पळयली जाल्यार 1.5%. तर तुमकां हे कमीशें दिसना? ना, आम्ही दोनूय आमदारांक आमचे सांगिल्ले तुमकां जाय ते सीट तुम्ही चूज करा. त्याप्रमाणे ताणें आपल्या जाय ते सीट त्यांनी चूज केले. दीपक फोंड्या अशें कितें जालें की MGPचो लिडर तुमचो केतन भाटीकर ताका रिजायन दिवचो पडलो? तो पयलीं पासून पयल्याच दीस जेन्ना रवी बाब आमचे निवड हे जाले त्या वेळार ताणेंच म्हणिल्लें आपूण उबो रावतलो. आनी आमचो जेन्ना BJP बरोबर टायप आसा तेन्ना आमी ताका सांगिल्लें की बाबा हे आमी युतीचोच उमेदवार तुमकां दवरचो लागतलो आनी रवीचो जो चलो आसा ताका आमी ह्या फावटी आमी तिकीट दिवपाक जाय, निवडून हाडपाक. पूण त्याचे पर्सनल डिसिजन काही वेगळी आशिल्ली आनी तेन्ना तो सांगतालो आपूण उबो रावतलो म्हणून. आनी आज तो जिल्ला पंचायतीक स्वतंत्र गेला, त्या खातीर ताका राजिनामो दिवचो लागला. सो ताका फुडली इलेक्शनां परत घेतली तुमी? फुडलें कांय जायना, आयचे आमी उलयता. आजची परिस्थिती हांव उलयलो. परत मार्चात जेन्ना आमदार पोटनिवडणूक जातली तेन्ना हो विशय फुडें वतलो, तेन्ना आमी उलयतलो. रिलेशन एक्सेप्ट केलं त्याचे? आता फाल्यां परत सेंट्रल कमिटी मिटिंगेक ते एक्सेप्ट जातले. म्हणजे तुम्ही त्याला टाइम दिला विड्रॉल बीन करपाक? ना, कांयच दिवना, ते एक्सेप्ट करतले आमी.
वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याक उजो लागलो. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कैद केले उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. फाटले 6 दिसां भितरली ही तिसरी घडणूक. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत आमदारूय घडणूक थळार पावलो. वाठारांत कार्यरत आशिल्ले सगळे बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्ड बंद उडयतलो असो इशारो आमदार आतोन वास हांणी दिलो. राज्यात उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. पयलीं हडफडे नायट क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. ताचे उपरांत कला अकादमीच्या वाठारांत सेरेंडिपिटी फेस्टिवला खातीर उबारिल्ल्या सजावटीच्या सामानाक उजो लागिल्लो. आनी आतां शुक्रारा वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या एका खाजगी स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलो. फाटले 6 दिसां भितरली ही तिसरी घडणूक. ह्या उज्याची म्हायती मेळ्ळे उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणान हाडलो. उजो लागपाचें नेमकें कारण अजून कळूंक ना. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत थळावो आमदार आंतोन वाज घडणूक थळार पावलो. तशेंच वाठारांत आशिल्ले सगळे बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड बंद करतलो अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्या. आमी इन्क्वायरी चालू आसा आनी आमकां हांगासर सगळे आमचे PIM बाकीचे आमचे फायर ब्रिगेडीचे सगळे हांगासर येयलेले आसा आनी आमी पळयता हांगा भरपूर व्हडलो उजो आनी स्क्रॅप यार्ड हे भरपूर व्हडले आसा आनी पळय आजून कंट्रोल जायना. आनी आतां हांव इन्फॉर्मेशन मेळ्ळो ते प्रमाणे आमकां ताका ऑलरेडी स्क्रॅप यार्डाक डेमोलिशन ऑर्डर काडली. पूण ही ऑर्डर म्हाका दिसता कितें PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें येवंक ना म्हणून डेमोलिशन फॉर्ड जाल्ली आसा आनी ताका लागून हे आतां पेंडींग आहा. हांव म्हणटा हे इतले व्हडले स्क्रॅप यार्ड हांगा कशें चलता. आतां हांव पळयतालो हांगासर बेगीन हांगा कोंबयो काडटा कोण बोकड्यो बी आहा. हांगा बोकड्योय पोसले कोंबयोय पोसले. हांगा कितें कांय चलना पळय. आख्खें हें जंगल करून उडयलां पळय हांगा. हांव समजता हे ऑथॉरिटीन जाता तितले बेगीन एक्शन जावपाक जाय आनी हांवें PIकूय सांगलां बाकी डिपार्टमेंट येयले ताकाय सांगलां हाचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. कित्याक हें डेमोलिश कित्याक डिले जाला हेंवूय हाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक हे परत जेन्ना डेमोलिशन येता हें डेमोलिशन जावपाक जाय. गोव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन एक्शन घेवपाक जाय आनी हांवूय पळयतलो एक्शन घेवपाक हें एक्शन जावपाकूच जाय. आनी हो म्हजो वड सो हिंगा आमी स्क्रॅप यार्ड इलिगल चलताले तेचेर आमी जायते बसोबस करून ते आमी डेमोलिश करपाक आमी हें केल्लें. डेमोलिश काडले सो कांय 2 डिपार्टमेंट येवं ना म्हणून ते डेमोलिश उरले. सो हे स्क्रॅपाक लागून जायतीं शेतकारां आमच्या फुड्यान येतालीं. कित्याक हे शेत रोवपाक त्रास जाता आनी कांय जायना पीक ना. सगळी हेचे केमिकल देवन वचून ते शेत पिड्यार जाताले. रोवन कांयच फायदो नासलो. सो तेका लागून ते शेताक हेका लागून आमी चड हेचेर डेमोलिश करपाक लागून आमी चड फुडें येयल्ले आनी पूण तें जालें ना. सो आमी मागता हें बेगीन जावचें आनी आमच्या लोकांक ही सगळी शेतां रोवपाक मेळटली. हिंगा आतां 4-5 जाणां हे करतात धंदो करतात. तो ते आपले धंदो करतात ते केन्ना बोकड्यो पोसता कोंबयो पोसता. तशें करपाक जायना पूण ते इलिगल करता आनी हिंगा येयल्या ते वेळेर दादागिरी करता. क्या क्या था कैसे आग लगा? वो रिजल्ट नाम करके वो आग लगाया है. वो आग लगाया है? हाँ, आग लगाया है. क्यों लगाया? दुश्मनी से हम लोग को झगड़ा चल रहा था. क्या खाली करने के लिए नोटिस आया था. तो हम लोग नोटिस का जवाब दिए पुलिस वाले को और कलेक्टर को भी दिया और उसके बाद में वो नहीं पाया तो ये लगा दिया. केस भी चल रहा अभी हम लोग का कोर्ट में केस. आप देखा उनको लगाते हुए? हाँ, लगाते हुए सब लोग देखे. हम नहीं देखा, हम लोग देखे. वो इधर आप झगड़ा कर रहा था आपसे? हाँ, झगड़ा सुबह से झगड़ा कर रहा है. वो अपना माल यहाँ से उठा के लेके गए. सब यहाँ पे उसका माल पड़ा था. आपका पार्टनर तो क्या था वो? नहीं हमारा कोई नहीं था. सब लोग इधर रहते थे. लेकिन वो क्यों झगड़ा किया आपको ये गिर रहा था? वो जगह के सोचता तो बोलता हमारा है. ये तो जगह आपका है? नहीं, हमारा भी नहीं उसका भी नहीं. कोमिजात का जगह है. कोमिंजात का जगह है. तो आपके पास परमिशन है चलाने के लिए? नहीं, परमिशन नहीं. गोमंतक टीव्ही खातीर केळशेच्यान किरण बोरकार. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत भाजपा 40 मोको तिणे अपक्ष 7 उमेदवार मेळून 50 सीटांचेर वेंचणूक लढयतले अशी माहिती भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिली. अंदूच्या वर्सा 80% नवे उमेदवार रिंगणात देंवयल्यात. जिल्हा पंचायत वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर आमी सगळ्या मतदारसंघात प्रचाराक सुरवात केले. डबल इंजिनाची उदरगत पळयल्ल्यान सगळ्या सुवातींचेर आमी भोवमतान जिखतले असो विश्वास दामू नायकान ह्या वेळार उक्तायलो. भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो हांची युती आणि ह्या युती द्वारा आशिल्ले आमचे सगळे 43 कॅन्डिडेट आणि अधिक 7 जण जे आसात तांकां इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसात तांकां आमी पाठिंबो दिवप अशें मेळून ह्या 50 जाग्यांनी भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो मिळून हे निवडणूक लढयतात. येता त्या 20 तारखेक ह्या निवडणूक जातली. 18 तारखेक 5 जेन्ना प्रचार सोंपतलो आणि 19 तारीख जाले नंतर 20 तारखेक हो निवडणूक जाले नंतर 22 तारखेक जातो रिजल्ट. आमी सगळे पक्षान
दोन्ही मिळून उलोवणी करून मगोचे 3 आणि आमचे 40 असे 43 जणांची सगळी उमेदवारी आणि तांचे हे जे आसात नामां सकट फोटो सकट सगळ्यांक आमकां हे पयलीं खबर आसात, पण अधिकृत रित्या आमी सांगपा जाय म्हणून ते तेंचे पॅम्पलेट आमी तुमकां सर्क्युलेट करतले. नवे चेहरे दिले, प्रत्येकाचो अनुभव, तांची प्रशासनातली काम करपाची क्षमता, त्याच बरोबर तांचे म्हणजे उर्जावान असे सगळे जे चेहरे आसात आणि तांच्यांनी प्रचाराची आतापर्यंत एक फेरी तांच्यांनी पूर्ण केल्ली आसा आणि पूर्ण करून प्रत्येकाच्या घराघरान वचून पक्षाचे सिंबॉल आणि आपापल्याचो प्रत्येकाचो वैयक्तीक जाहीरनामो पर्यंत पावो आणि पक्षाचे बाकीची कामां पावोवपाचे सगळ्यांनी सुरू केला. ताका प्रचंड प्रमाणात प्रतिसाद मेळटा. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याचबरोबर प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी, आम्ही आमचो प्रवास चालू आसा. त्याचबरोबर आमचे दोन्ही जनरल सेक्रेटरी, त्याचबरोबर खासदार. गोंयांत कांय दिसा सावन कुडकुड्याची थंडी पडटा. गांवगिऱ्या वाठारांनी हे शीत चड जाणवता. शुक्रारा पणजेंत उण्यांत उणें तापमान 17.5 अंश सेल्सियस जाल्यार मुरगांवां उण्यांत उणें तापमान 18.6 अंश सेल्सियसाची नोंद जाल्या. राज्यात शिंयाचे दीस सुरू आसात. फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यातल्या कांय वाठारांत कुडकुड्याची थंडी पडटा. खास करून गांवगिऱ्या वाठारांनी थंडी चड जाणवता. फुडले 6 दीस किमान तापमान 19 ते 20 अंश सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांत दाट धुक्याचे ल्हार पातळिल्ले दिश्टी पडटा. सकाळी फुडें कुडकुड्याची थंडी पडटा, मात दनपारां बरेंच वत पडटा. शुक्रारा पणजी आनी मुरगांवांत 33.8 अंश सेल्सियस कमाल तापमानाची नोंद जाली. फुडले 6 दीस राज्यातले कमाल तापमान 33 ते 34 अंश सेल्सियस उरपाची शक्यताय आसा, असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. साश्टी म्हालाट 9 मतदारसंघातल्यान वट्ट 42 उमेदवार जिल्लो पंचायत वेंचणूक लढयतले. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युती आणि आप आणि आरजीन एकला चलोची भूमिका स्विकारल्या. ते भायर 18 अपक्ष उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात देंवयल्यात. हाका लागून साश्टीत आतां रोमांचक सर्त जावपाची शक्यता निर्माण जाल्या. साश्टी म्हालाट 9 मतदारसंघातल्यान वट्ट 42 उमेदवार जिल्लो पंचायत वेंचणूक लढयतले. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युती जाल्यार आप आणि आरजीन एकला चलोची भूमिका स्विकारल्या. 9 मतदारसंघातल्या 3 मतदारसंघात भाजपान आपले उमेदवार उबे केल्यात. काँग्रेसीन 8 जाग्याचेर उमेदवार रिंगणात देंवयल्यात, जाल्यार काँग्रेसीचो अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्ड 1 जागा लढयतलो. आप 8 मतदारसंघात वेंचणूक लढयतले जाल्यार आरजीबी 4 जाग्यां खातीर वेंचणूक लढयतले. ते भायर 18 अपक्ष उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात देंवल्या. हाका लागून साश्टीत आतां रोमांचक सर्त जावपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. साश्टी म्हालात मतां फुटून ताचो फायदो नेमको कोणाक जातलो तें पळोवचें पडटलें. गोंयच्या राजकारणाक सालसेत तालुक्याक खूब म्हत्व आसा. गोंयच्या राजकीय पटलाचेर सालसेत हो सगळ्यांत मोठो तालुको, कारण हातूंत भितर 8 कॉन्स्टिट्युएन्सी, एसेंब्लीच्यो 8 कॉन्स्टिट्युएन्सी येतात, जाल्यार जिल्ला पंचायतीच्यो 9 सिटां ह्या मतदारसंघात आसात. सो हांगा खूब म्हत्व आसा. 9 म्हणजे एकंदरीत ताका 3 आनीक जर 4 जर सिटां खंयची मेळ्ळी जाल्यार ती पार्टी थंय दक्षिण गोंयाक फॉर्म आपले जिल्ला पंचायत आसा ते फॉर्म करपाक शकता. हे खेपेक जिल्ला पंचायतीचें वारें मोठ्या नेटान सालसेतीक व्हांवपाक लागला. हांगा एकूण वट्ट 42 उमेदवार जिल्ला पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या रिंगणात देंविल्ले आसात. पार्टी वायज जर आमी तुमकां स्ट्रक्चर सांगलें जाल्यार काँग्रेस आनी एलायन्स म्हणजे काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेसीचे 8 मतदारसंघाक उमेदवार उबे केल्ले आसात, जाल्यार गोवा फॉरवर्ड 1 हाजेर निवडणूक लढटा. त्याच बरोबर आपाचें जर पळयलें जाल्यार आपान 8 जाग्याचेर आपले उमेदवार केल्ले आसात. अजापाची गोश्ट म्हणजे दवर्ले सारको मतदारसंघ, ज्या मतदारसंघाक गेल्ल्या बाय इलेक्शनाक आपाचो लिडर आनी कॅन्डिडेट स्वता कंटेस्ट करतालो सिद्धेश भगत, तो काही मताच्या फरकान पडिल्लो. पूण ह्या मतदारसंघाक आज आपाक उमेदवार मेळनासून तांणी ते मतदारसंघ सोडिल्लो आसा. बीजेपीन सालसेती भितर तांचो तितलो प्रभाव ना, तरी आसतना तांणी 3 सिटां जी आसात ती कंटेस्ट केल्ली, म्हणजे दवर्ले, नावेली आनी गिरदोली ही 3 सिटां तांणी उमेदवार घाल्ले आसात. आरजीपीन आपले 4 जाग्याचेर उमेदवार घाल्ले आसात आनी 18 उमेदवार जे आसात ते इंडिपेंडंट आसात. एनसीपीन हातूंत ह्या 18तले 3 जाणांक आपले उमेदवार म्हणून सांगिल्ले आसात, पूण तांकां तांचे सिंबॉल मेळना आनी ते एज अ इंडिपेंडंट म्हण ह्या हातूंत कंटेस्ट करतात. खुबश्या जाग्यांचेर
अति तटीची लढत आसा आणि काही लिडराची प्रतिश्ठा जी आसा ही पणाक लागिल्ली आसा. सो आतां लोक कोणाचे गळ्यान चड पारडे घालतले, चड मतां घालतले हें पळोवपाचें आसा. कारण दक्षिण गोंयच्या जिल्हा पंचायतीची जी जिल्हा पंचायत स्थापन करपाची चावी आसा ती सालसेत मतदारसंघात आसा. तुमी हाजे फुडें आमी तुमकां अशी अपडेट घेवन येत रावतले, त्या खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. वेंचणूक जिखपा खातीर भाजपान 2012 ह्या वर्साच्यान 2 टॅक्निक्स वापरल्यात. एक म्हळ्यार नोकऱ्यो दिवप आनी दुसरे बेकायदेशीर आसा ते कायदेशीर करप. हे 2 गोश्टींचेर तांच्यांनी आपलो जाहीरनामो तयार केला आनी कार्यकर्ते तांचे मार्केटिंग करता असो आरोप विशयान केला. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक फकत 9 दीस उरल्यात. वेंचणुके खातीर वेगवेगळ्या पक्षांचो नेटान प्रचार चालू आसा. पक्षांनी आपापले जाहीरनामे लेगीत प्रसारीत केल्यात. वेंचणूक जिखपा खातीर भाजपान 2012च्यान 2 टॅक्निक्स वापरल्यात. एक म्हळ्यार नोकऱ्यो दिवप आनी दुसरे बेकायदेशीर आसा ते कायदेशीर करप. ह्या 2 गोश्टींचेर तांच्यांनी आपलो जाहीरनामो तयार केला आनी कार्यकर्ते तांचे मार्केटिंग करता असो आरोप विजयान केला. तशेंच पैशांचो पावर वापरून भाजपा विरोधकां मदीं फूट घालपाचो यत्न करता असोय आरोप विजयान केला. नोकऱ्यो म्हणटा त्यो खंयचेय इलेक्शन आयलें जाल्यार बीजेपी कडेन स्टँडर्ड प्रोसिजर आहा 2च. एक नोकऱ्यो म्हणून हाडप, 50 नोकऱ्यो काडप, 50,000 एप्लिकेशनां घेवप आनी उरिल्ले एकूण 50,950 लोकांक कॅट करप आनी 50 नोकऱ्यो ज्यो दिता त्यो विकप. हें एक जालें. दुसरे सायडीन इल्लिगल जें कितें आहा तें आमी लिगलायज करतले म्हणप. हे सोडून 2012च्या इलेक्शन खंयचेय इलेक्शन आयलें जाल्यार बीजेपी कडेन एकूच आहा म्हणटा हो तांचो स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर. वेळ आयिल्लो आहा. बीजेपी आपले सगळे पयशे आपले वर्कर ऑपोजिशनाक फोडपा खातीर युटिलायज करता. तातले तातूंत नवे पक्ष केजरीवाल हे इंट्रस्ट घेतात. तो जिल्हा परिशदेक एक्चुअली पावरूच ना. इतले व्हडले लिडर गोंयचे जिल्हा परिशदेन इंट्रस्ट कित्याक घेता काय तांचेय बी इंटेन्शन डिवायड करपाचें आसा काय हो प्रश्न आहा. एक इशू असो आहा की आमी म्हळ्यार काँग्रेस आनी आमी जे कितें फॉर्म केला आनी सरकार जर आमचो जालो जाल्यार आमचें क्लियर आहा की RDAची जी फंक्शनां RDA म्हणटा ते डिसबँड करून RDAचे कडचे आमचे पयशे मोडप जाता ते आमी जिल्ला कडेन दिवन पडटले. हे आमी दीस इज वॉट वी प्रॉमीस टू द जिल्लास. सो आमी बीजेपी भशेन एक घर बांदून तुमकां दिता जिल्ला हाऊस. हे जिल्ला हाऊसाचेर कमिशन कोण तरी खातलो ते न्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय महाराष्ट्रात ओमकार हत्तीचो विशय बरोच गाजता. गोंयांत धुमाकूळ घालून बुधवारा सांजे वेळार दोडामार्ग कळणे गांवांत पावून रातच्या वेळार ओमकार हत्तीन घरा कुशीकच्या बांदून घाल्ल्या बैलांचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत बैलाक मरण आयलें जाल्यार त्याच सुवातेर बांदून घाल्ले एके गायक आनी बैलाक राना खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी साल्वार केलो. ओमकार मनशाक कांयच करिना पूण हेर जनावरां आनी गाडयांच्या बाबतीत असो कसो असो प्रश्न आतां लोकांक सतायता. महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालून 63 दिसांनी ओमकार हत्ती गोंयांत पाविल्लो. येताच ताणें पेडणेच्या कांय वाठारांनी शेती बागायतीची नाशाडी केल्ली. तशेंच गाडयांचेय लुकसाण केल्ले. आता फोंडये वाठारांतल्यान मायनिंग मार्गांतल्यान ओमकार दोडा मार्ग कळणे पाविल्लो. बिरेस्तारा राती ताणें बरेच धुमशाणां घातली. शेतकार शाहीर इस्माईल खान हांच्या शेतात बांदून दवरिल्ल्या पोशिल्ल्या जनावरांकडेन ओमकार पावलो. ताणें अचकीत त्या पोशिल्ल्या जनावरांचेर हल्लो केलो. या हल्ल्या वेळार रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी 2 बांदिल्ल्या गोरवांक सोडोवन साल्वार केले. मात थंय बांदिल्ल्या 3ऱ्या बैलाचो जीव ओमकार हत्याक लागून गेलो. उपरांत ओमकार हाजेरच थांबलो ना. हल्ल्या उपरांत हत्यान ह्या वाठारांतले केळी बागायतीचे व्हड लुकसाण केले. हे विशींची म्हायती मेळटाच रान अधिकारी घडणूक सुवातेर वचून पंचनामो केलो. सावंतवाडी म्हालात कांय दिसा आदीं अशेच एके म्हशीचो बळी गेल्लो. ताच्या हल्ल्यांत गोरवांक मरण येवपी ही दुसरी घडणूक. हाका लागून कळणे आनी आशिकुशीच्या भागात शेतकाऱ्यां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एके वटेन जिल्लो पंचायत वेंचणूक लागीं पाविल्ली आसा. दुसरे वटेन युती वेल्यान गोवा फॉरवर्ड आनी RGP मदीं वेगळेच राजकारण सुरू आसा. एकामेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करप चालूच आसा. पळयात पुराय बातमी.
युती थंय जुळली. आता गोवा फॉरवर्ड आणि RGP मदीं भलत्याच विशया वयल्यान बरेच पेटला. प्रँका वयल्यान एकमेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करप चालूच आसा. कांय दीस पयलीं मनोज परबान विमानान बसून विरेशा वांगडा काडिल्लो फोटो सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाल्लो. उपरांत मनोज परब दिल्ली गेल्ल्याची चर्चा सुरू आसली. मनोजान दिल्ली वचून युती तोडपाचो निर्णय कित्याक घेतलो असो प्रश्न विजय सरदेसायान केल्लो. मागीर तो फोटो आदलो आसून आपणे विजयाचो प्रँक केल्ल्याचे मनोजान सांगिल्ले. ते उपरांत आतां विजयान मनोजाच्या स्टेटमेंटाचेर प्रत्युत्तर दिला. आपूण मनोजाचेर उलोवपाक सोदिना, कारण तोच एक प्रँक करपी युती विशीं गंभीर कशें आसतले. तांणी गोंयकारांच्यो भावना दुखयल्यात. मागीर तांचे वांगडा युती कशें करतले असो प्रश्न विजयान केला. ताच्या ह्या प्रश्नाक परतून मनोजान जाप दिल्या. विजय सरदेसायच प्रँकस्टर. 2017त विजयान भाजपाक तेंको दिल्लो. आतां 2025त फुटीरांक पार्टेत प्रवेश दिवन लोकांक फटयता असो आरोप मनोजान केला. तो विजय सरदेसाय आनी सांगता कितें, काल प्रेस कॉन्फरन्सान आमी दिल्लीचे गजाली करता. आमी दिल्ली गेल्ले, कितें केल्ले. जेन्ना आमकां कळ्ळें की हो विजय सरदेसाय आमच्या कडेन गेमी करता म्हणून, हो आमकां पिशान काडटा म्हणून, आमकां यूज करता आनी आमच्या कडेन मास्टर प्लॅन तयार केला म्हणून, त्या दिसा आमी दिल्ली वचपाचो फोटो घातलो. हो तुमी हो फोटो आमी घातलो. हो फोटो तुमी पळोवपाक शकता. हो फोटो 22 ऑगस्टाक हांव आनी विरेश गेल्ले ते बॉम्बे, तेन्ना आमी काडलेलो फ्लायटान. 22 ऑगस्टाक तो आमी ह्या दिसा 23 नोव्हेंबराक आमी पोस्ट केलो. आमी बेश्टो पोस्ट केलो आमी दिल्ली वयता म्हणून. कित्याक पोस्ट केलो आमकां पळोवपाक जाय आसलें हेंचें रिएक्शन. आनी ज्या दिसा आमी ज्या टायमार आमी पोस्ट केलो त्याच टायमाचेर हांवें स्वता युरी आलेमांक फोन मारून सांगलें, युरी हो पोस्ट हांवें घातलेलो आसा बेश्टो, हो ओल्ड फोटो, आनी आमी खंय दिल्ली बिल्ली खंय वचना. बहुजन समाजाक कमी लेखूं नाका. आनी तुमचोच मेंदू तकलेन आसा आनी आमचो धोपरान आसा म्हणूनय समजो नाका. आयज आख्खे तेणी भाशण केलें दिल्लीचेर. हे पळय ते उल्लू केलो तुका, पोपट केलो तुजो, पोपट. मनोज परबाचेर उलोवपाचें. मनोज परब तो इज अ प्रँक, इतलेंच म्हणूं येता. ताणेंच सांगलां की आपल्यान प्रँक केलो. ते गोंयचे जनतेचेर ताणें प्रँक केलो. सो अशें प्रँकाचेर आनी कॉमेंट दिवन कितें फायदो. वी हॅव टू कीप इट एज दॅट, एज अ प्रँक. आनी व्हडलो सिरियस घेवपाची गरज ना. विजय सरदेसाय म्हणटा हांवें गोंयकारां कडेन प्रँक केलो म्हणून, आनी प्रँका बरोबर युती कसली. 2017 ह्याच विजय सरदेसायन सगळ्या गोंयकारां वांगडा प्रँक केल्लो. BJPक गाळी मारून, BJPच्या अगेन्स्ट उबो रावन निवडून येयल्लो, आपल्या MLAक निवडून हाडलेले, आनी सगळ्या गोंयकारां कडेन प्रँक करून तो BJP जॉयन जाल्लो, BJPचो सरकार घडयल्लो, आनी आयज हो प्रँकाचे गजाली करता. हेचो जो पोपट केलो आमी, हेच्या मनाक खूब लागलेले आसा, खूब फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. खुबशे फेक अकाउंट फातोर्डाच्यान चलोवन आपणाक डिफेंड करीत आसा. हेणी 2017तूच न्हू तर आतां 2025 हेणी डिफेक्टरांक घेवन गोंयकारां कडेन आनी एक प्रँक केल्लो आसा. सो गोंयकारांनी हेच्या शब्दांचेर विश्वास दवरच्या पयलीं 100 फावटी विचार करपाचो. विमानान बसून दिल्ली गेले उपरांत तो प्रँक म्हूण सांगून दुसऱ्या राजकीय पक्षाच्या फुडाऱ्यांची फकाणां करप असल्यांनी मनोज परबाचेर कोण विश्वास दवरतलो अशें आतां राजकीय तज्ञ उलोवंक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सालेली गोटन वाड्यार फाटली कितलेशेच दीस जाले बिबट्याची धुमाकूळ चल्ल्या. बिबट्यान वाठारांतल्या सुण्यांचेर हल्लो केल्ल्यान वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जालां. पळयात. राज्यात चडशा वाठारांनी बिबट्याची धुमाकूळ पळोवपाक मेळटा. लोक आतां रानांनी पावल्यात आनी रानवटी जनावरां लोकवस्तेंत आयिल्ली पळोवपाक मेळटा. सालेली गोटन वाड्यार फाटले कितलेशेच दीस जाले बिबट्याचो वावर वाडला. हाची ताजी घडणूक CCTV कॅमेऱ्यांत कैद जाल्ली पळोवपाक मेळटा. बिबट्यान वाठारांतल्या सुण्यांचेर लेगीत हल्लो केला. आतां लोकांचेर हल्लो जावच्या पयलीं सरकारान फावो ती उपाय येवजण काडची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. तुवें पळयल्लो काय आवाज आयकलो? आवाज आयकलो मी. आम्ही पळूंक ना, आम्ही भितर असलेले ना, आम्ही पळूंक ना. तुमच्या कुत्र्याक व्हरपाक आयल्लो? आमच्या कुत्र्याक व्हरपाक येयलो आणि एकदम कुत्र्यान वयर बांधलेलं कुत्र असलेलं म्हणून ते चालू आहेत. बांधलेलं नसतं ना, त्याने उकलून नेले असते.
मागीर तुम्ही कुत्र्याक भितर व्हेलो भितर नेऊन पुन्हा हळद भरल्या इथे लागले तिथे हळद भरल्या. टेनियम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना,